बायगून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगळ्यांक खबर आसा, पूण थोडक्यान ताचो आटाप कोत्ता। बायगून फ्रांसीस शावेराचो जल्म एप्रिलाचे 7 तारखेर 1506 वर्सा 1506 वर्साक जालो आनीक ताचें शिकप पारिसाच्या विद्यापिठांत युनिवर्सिटीन जालें उसलें शिकप आनी थंय तो बायगूंत इनास दे लॉयलाक भेटलो। बायगूंत इनासा उद्देशी देवान परतून परतून ताच्या कानार आपलें उतर सादयलें। मार्क चॅप्टर 8 वर्स 33 कित्याक उपकारांत आख्खो संवसार जोडीत आनी मनशान आपलो आत्मा इबाडीत जाल्यार वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ इट गेन्स द होल वर्ल्ड अँड लुजीस हीज सोल। आनी उतरां परतून परतून ताच्या कानार सादोन ताचें जिवीत नवसरलें। जो मनीस संवसारांत नांव जोडूंक सोदी, जो मनीस संवसारांत फांकी जावंक सोदी, ताणें हें सगळें सोडलें आनी जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक वेंग मारली। पाद्री जावंक ताका देवान आपोवणें दिलें, तें आपोवणें ताणें स्विकारलें आनी 1534 वर्साक ताणें जेजुईतेचे संस्थेंत आपल्यो सासणीक आंगवण्यो केल्यो। 1537 वर्साक याज्ञिकी मांकणी घेतली आनीक जी जेजुईत संस्था आसा तांचे बरोबर एक को फावंडर सहस्थापणार कसो तो जालो। 7 जाण याज्ञीक भाव एकठांय जावन जेजुईताची संस्था तांणी घडली। ताचो को फावंडर बायगून फ्रांसीस शावेर। आनीक त्या काळार वेगवेगळ्या स्वातांचेर जंय पुर्तुगेजांनी नव्यो स्वात्यो घेतलेल्यो भोव करून आजेंत थंयसर धर्म प्रचार जावंक, धर्माची परगोटणी जावंक, शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक पावंक तांकां याज्ञिकांची गरज आसली। आनी देखून तेन्नाच्या राजान जॉन III हाणें इग्नेशियस दे लॉयला हाचे लागीं मागलें उमेदीन भरलेले पाद्री। आनी देवाची येवजण पळय कोण दुसरो येवचो आसलो निकोलस बोबदिला, ताचे स्वाते तो बरो ना जालो, बायगून फ्रांसीस शावेराक पाठयलो। देवाच्यो येवजण्यो वेगळ्योच। आमचे सवें देव जेन्ना आमी ताका सहकार दिता, देव आपल्यो येवजण्यो पाळटा।